गुलाब हे रोमी कोंकणी लिपीन येवपी गोयचे फामाद म्हयनाळे। ह्या वर्सा गुलाब म्हयनाळ्याचो पुरस्कार सभापती मायकल लोबोक सामाजीक आनी राजकीय मळार केल्ल्या वावराक फावो जाला। कोंकणी तियात्र माचयेचो पुरस्कार तियात्रिस्ट चेसी डायस जाल्यार कोंकणी बरोवपी जेस फर्नांडिसाक लेखनाच्या मळार पुरस्कार फावो जाला। ह्या पुरस्काराचे वितरण 20 जुलयाक मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातले। प्राध्यापक प्रचल साकरदांडे हांच्या ह्या सुवाळ्याक बीज भाशण आसतले। तशेंच मानाचो सोयरो म्हण ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस आसतले, अशी माहिती गुलाब म्हयनाळ्याचे संपादक फावस्तो वी दी कोस्ता हांणी दिल्या। आर्डिक्सको ब्युरो रिपोर्ट। या वर्षाच्या गुलाब पुरस्कार आम्ही दिवंक थारायल्यात ते जावन आसात वर्स व्यक्ती गुलाब पुरस्कार मायकल लोबो जाणे सामाजीक आनी राजकीय मळार केल्ल्या ताच्या वावरा खातीर ह्या वर्साचो तियात्रिस्ट गुलाब पुरस्कार बाय चेसी डायस हांकां आमी वेंचून काडल्यात। ताणें कोंकणी माचयेक दिल्ल्या योगदाना खातीर। आनी तिसरो गुलाब बरोवपी पुरस्कार हो फावो जाता जेस फर्नांडीस हाका, जाणें रोमी कोंकणी मळार खूब साहित्य रचून दिल्या। 20 जुलयाचे सांजे 4:30 वरार रवींद्र भवन मडगांव जातून आसतले एक भाशण कोंकणी दायज हाचेर जें दितलो प्रोफेसर प्रजल साकरदांडे आनी तेच परें आसतलो एक संस्कृतीक कार्यावळ। ह्या सुवाळ्याक ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस मानाचो सोयरो म्हण हाजीर आसता। हे पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो जातलो 20 जुलयाचे सांजे 4 वरार रवींद्र भवन वसऱ्यांत। हो दीस जावन आसा गुलाबाचो स्थापना संपादपी फादर फ्रेडी जे डाकोस्टा हाचो जल्माचो दीस। आमी मागता समेस्तां लागीं ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावंक।